आजच्या व्हिडिओन आम्ही लंडन भोंवया आणि तुमकां सगळें लंडन दाखोवया। तर आता आम्ही पावला बकिंगहॅम पॅलेस। आता बकिंगहॅम पॅलेसाचे सारखे फुडें आहा आणि हांगाचे एटमॉस्फियर पळयात। घोडे येवपाक लागल्यात। हे आता फाल्याचे फंक्शनाची तयारी चालू आहा। फाल्या क्वीनाचो बर्थडे, तर ताचे स्पेशल तयारी चालू आसा हांगासर। आणि हे स्पेशल तयारी करपाक लागून तांच्यांनी 1,500 सैनीक हाडला, 400 बँडवाले आणि 250 घोडे आणि 70 एअरक्राफ्ट, प्लेनियो, हेलिकॉप्टर ते, आणि भरपूर व्हडले फंक्शन ऑर्गनायज केला हेंच्यांनी। आणि 4 दिसा हांगासर बँक हॉलिडे आसा। तर लोक पळया कितले गर्दी आहा। आता सेरेमनी खंय जातले ते तुमकां दाखयता जागो। हे हांगासर सेरेमनी जातले। हांगा जातले हॉर्स गार्ड सेरेमनी। हे जितले तुमकां रेड खुर्च्यो दिसता न्हू थिंगासर, ते सगळे ऑलरेडी बुक्ड केल्ले आहा। 6 म्हयने पयलीं ऑलरेडी टिकेट सोल्ड आउट जाल्ले आसा। आणि हांगा पळयात सगळे कंट्री, सगळे देशाचे हेंच्यांनी फ्लॅग लायल्ले आसा। एटमॉस्फियर पळया कितले सुंदर, आणि वातावरण पळयात कितले हॅप्पी एटमॉस्फियर हा। घोडे येवपाक लागला हिंगा। बरें दिसता वातावरण पळोवपाक। पळयात तुमी, तुमकां खूब मजा येवपाची आहा। आता हांगा पळयात हे 2 बायलां, हांचे कडेन उलोवया पळया टायम काडून। आता हांगासर हेंच्यांनी टेंट घालून रावल्ले आसा। आता हांव हे लेडी कडेन उलयतां। How far did you travel to come here? I live in the south of England, and I think I came on the train, and it was about an hour and 15-20 minutes. And is it allowed? You have to take a certain kind of permission to stay here, or? No, I'm sure the Queen allows all of us. Oh, that's amazing. The Queen decide. I think if you started doing it after this, they might think. Oh, yeah. Thank you. All right. I don't know. The police would move you because they wouldn't know who you are. All right. Now it's acceptable. Yes, it is. And it's comfortable to stay here. I'm not very comfortable at all. Very cold. It's just exciting. It's just excitement. Yes, it does. It gives you adrenaline, you know. That's amazing. That's good to see you. Nice to meet you. Thanks for talking to us. All right. Bye. ती बायल कितें म्हणटा जाणा तूं, 1.5 वर ते ट्रॅव्हल करून हांगासर येयला ट्रेन घेवन, फक्त हे एटमॉस्फियर फूल सारखे व्यू पळोवपाक लागून। आणि ते 4 दिसा हांगासर टेंट घालून रावतले वय। अशे भरपूर लोक हांगा टेंट घालून रावल्ले आसा। फूल पार्टी एटमॉस्फियर हा। क्वीनाचे बर्थडे म्हटल्यार ते बरें सिरियस घेता आणि पयस पयसून लोक हांगासर येयल्ले आसा। आता हे जागो पळया, बकिंगहॅम पॅलेसाचे बिलकुल बाजून हे पार्क आसा। हांगासर कोणी बी येवपाक शकता आणि तुम्ही फूल एन्जॉयमेंट करपाक शकता। हांगासर पार्टी जाले, पिकनीक जाले, ते सगळे। पण बुरशेमात करपाची न्हू। हांगाचे व्यू पळयात कितले सुंदर आसा ते, सारखे पॅलेसा फुड्यान। सेंट जेम्स पार्काचो व्हिडिओ ऑलरेडी आम्ही व्हिडिओ केल्ले आसा। लिंक डिस्क्रिप्शनान मेळटले। फूल व्हिडिओ तुमकां थिंगा पळोवपाक मेळटले। मातशें फ्रेश जावया आता। फ्रेश
4 दीस हांगा बंद हा म्हणून हिंगा बोर्ड लायल्ले आसा. हांगा येवपाक सगळ्यांक लागीं स्टेशन म्हणजे सेंट जेम्स पार्क माझ्या फाटल्यान आसा. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.